केवळ 10 वर्सां प्रायर सान लॉरेन्साक तसाच पापायन लायन्स्टर सोराय डेर्मोडम्याक मुच्छाडा अधीन आडव रितीर दिलो. विक्लोवच्या ग्लेंडालो बिस्पाच्या अधीन ह्या भुरग्याक दिवच्या आदीं रायान ताका 2 वर्सां मनशापणांतले रितीर चलयलो. हो भाग्यवंत तरणाटो शेगुणाचो आदर्शान दैवीक कृपेंत वाडून आयलो. 1016 डब्लिनाचो मेट्रोपॉलिटन बिस्प जावन सर्वानुमतेन ताका नेमक केलो. कॅंटरबरींत वस्तीकर नासलेल्या इंग्लंडाच्या राजा हेन्री दुसऱ्याक 1017 आपल्या दियेस्तीच्या संगती विशयान भेटूंक तो ओंपलो. क्रिस्ताचे इगर्जेन बेनेडिक्टायन मठवासियांनी ताका वर्त्या मानान आनी गौरवान स्वीकार केलो. दुसऱ्या दिसा तो मीस पेटोवंक आल्तरीक सल्लेल्या वेळार ताच्या भाग्यवंतपणा विशयान जाणा आसलेलो आनी सान थॉमसा परी एक सांतकरच्या पिशव्या आलोचनेन भरलेल्या एकल्यान ताचे तकलेर मार घालो. हातूं लॉरेन्स घायेलो. पूण आर्चबिस्प मत्तियेव इल्लें उदक विसारता, तें आशिर्वादीत करता आनी त्या उदकान आपलो घाय धुता. तक्षण वाडचें रगत रावता आनी तो मीस मुंदरिता. 1017 इंग्लंडाचो राय हेन्री दुसरो आनी आयर्लंडाचो राय रॉडेरिक मदें राजी संधान करच्याक परत तो इंग्लंडाक पैणार गेलो. 1081 नोव्हेंबर 14 लॉरेन्साचें संवसारी जीवन सोंपता. नॉर्मांडीच्या ह्यू मुळ्ळेकडेन आसचे इगर्जेन ताका निखेपितात. पापा होनोरारियस तिसरो ताका 1025 सांत म्हूण पासारता.